10वीच्या जी बोर्ड एग्जामीचो विषय अजूनही अंधांतरी आसा, जस्ट हँगींग दवरला. हांव मागता मुख्यमंत्र्या कडेन की जशे जिल्हा पंचायतचो इलेक्शनाचो इश्यू तुमी हँगींग दवरला, तसो हो मानकुली जी 10वीची भुरगीं आसात ती इतली स्ट्रेसान आसात आनी तांकां डेली प्रत्येक दिसाक तांचे स्ट्रेस वाडत आसा. त्या खातीर तांचेर आनी स्ट्रेस आनी दवरनाकात. मुख्यमंत्र्यान ताबडतोब 10वीच्या एग्जामीचेर निर्णय घेवचो. HRDन काल ऑलरेडी गायडलायन्स कितें दिल्ले आसात, त्यांनी बी बोर्डाची चडश्यो एग्जाम्स आसता कॅन्सल केल्ले आसा. त्या हेजेर जो मुख्यमंत्री जेजे कडेन एड्युकेशन पोर्टफोलिओ आसा ताणें ताबडतोब 10वीच्या एग्जामिनीचेर आनी विलंब करनासतना डिसिजन घे, इनडिसिजीव रावनाका, अधांतरी दवरनाका आनी भुरग्यांचे जे स्ट्रेस आसा ते काडून उडय. तशेंच गोवा सरकारान आपल्या वेबसायटी वयल्यान एक हेल्पलायन म्हणजे जे गोंयचे भायर आसात आनी जांकां गोंयांक साकून भायर वचपाक जाय हांचे खातीर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्लो. एक आशिल्लो 24195550 आनी दुसरो व्हॉट्सअप नंबर आशिल्लो 9423702575. गेले 4 दीस जाले हांवें ते शेअर केले कित्याक आमकांय खूब लोकांक कोणाकूय मदत जावची म्हणून. म्हाकाय बरें दिसलें की सरकारान कितें तरी बरी योजना केली. मग गेले 3 दीस जाले लोकांचे फीडबॅक येता, फोन येता की हे दोन्ही नंबर चलना म्हणून. आनी हांवें स्वताक आयज परत फोन मारून चेक केले दोगांयचेर, दोन्ही नंबर अशें दिसता की सरकार ह्या आखांदाच्या टायमार लोकांची फकाणां करता काय म्हणून. सरकार इतलो इनसेन्सिटीव जावपाक शकता काय म्हणून, इतली इरिस्पॉन्सिबल जावपाक शकता काय म्हणून. त्या खातीर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागता, ह्या टायमार तूं मातशें तुजी विविध बुद्धी यूज कर, सिरियसली काम कर आनी अशें जेन्ना नंबर अनाउन्स करता तेन्ना तेजे पयलीं चेक कर सारखे ते नंबर आसा काय, सारखे ते चलता काय म्हणून. लोकांक दिसता आमची ह्या टायमार तुमी फकाण करता.